नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। काणकोणा कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सी केशींतले आरोपी बिल्डरांक खासा कोर्टाचो जामीन। वर्सभर आरोपी खंय आशिल्ले, पुलिसांक ना पत्तो। क्रायम ब्रांचीचे कोर्टा मुखार हांशे। बोगस रेशन कार्डां आळाबंद हाडपाक सरकाराचे यत्न। बार्देशांतलो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्रकल्प फेल। नागरी पुरवण संचालक म्हणटा आतां रेशन कार्ड वाल्यांचो घेतले बायोमेट्रीक डेटा। गोंयांत एक दिवचो म्हणून रामसेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचो अर्ज उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान मारलो भायर। सामाजीक तणाव जायत म्हणून पुलिसांनी केलो मुथालिकाक विरोध। दर्या देगावेले क्लब फोडपाक वावुरता हप्ता वसुलीचे गँग। राजकारण्याच्या आशिर्वादान गुंडगिरी। पुलीस मात पेटल्यात केसी पॉक करपाक। कळंगूटचे आदल्या आमदाराचो आरोप। पणजेचे पोटवेंचणुके खातीर 5 मुखेल उमेदवारांचे अर्ज। मंगळारा दोगांव अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज। 13 फेब्रुवारीक मतदान, 16 फेब्रुवारीक मतमेजणी आनी निकाल। खबरो विस्तारान। काणकोणा कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीचे प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सेगलाक बुधवारा पणजेच्या खासा कोर्टान जामीन दिलो। दोगांय आरोपींनी काणकोण पालिका वाठारांत वचपाचें ना म्हूण कोर्टान अट घाल्या। फाटले वर्सभर बिल्डर खंय आशिल्ले ताचीच चवकशी करपाक आरोपी कादयेत जाय म्हूण पुलिसांनी आर्ग्युमेंट घाल्ल्यान क्रायम ब्रांचीचे कोर्टा मुखार हांशे जाले। कोर्टान पुलिसाचो आर्ग्युमेंट भायर मारलो। काणकोणच्या कोसळिल्ल्या रुबी रेजिडेन्सीच्या केशीत दोगूय मुखेल आरोपी बिल्डर निमणे जामिनेचेर सुटले। पुलीस 14 दीस सुद्धा तांकां कादयेत धरूंक शकले ना। बुधवारा दोगांय आरोपींक पणजेच्या खासा कोर्टान जामीन दिलो। रुबी रेजिडेन्सी कोसळ्ळ्या उपरांत बिरिंग मँचेस्टराक आशिल्लो म्हूण खंय इंटरपोलान सांगिल्ले अशें पुलीस उलोवन दाखयता। इंटरपोलाचेर खंय पुलीस पातयेवन रावले, मात वर्सभर पुलिसांक बिरिंग हाताक लागलो ना। बिरिंगाच्या पासपोर्टा वयल्यान तो देशाभायर गेल्ल्याचें सिद्ध जायना। आतां कोसळिल्ल्या बिल्डिंगेची केस उरली कडेकूच। बिल्डर वर्सभर खंय आशिल्ले ताचीच चवकशी करपाक आरोपी बिल्डर कादयेत जाय म्हूण पुलिसांनी आर्ग्युमेंट घाल्ल्यान क्रायम ब्रांचीचे पुलिसांचेच कोर्टा मुखार हाशे जाले। पुलिसांच्या आर्ग्युमेंटात दम नाशिल्ल्यान कोर्टान आर्ग्युमेंट भायर मारलो। पणजेच्या खासा कोर्टान कांय अटीचेर आरोपी प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सैगलाक जामीन दिला। बिरिंग आनी सैगलाक दरेकी 2 लाखांचो बॉन्ड, थळावे 2-2 लाखाचे शुअरिटी आनी फुडले 10 दीस सकाळी 10 ते 5 मेरेन क्रायम ब्रांचीत वचपाचे अटीर कोर्टान जामीन दिलो। दोनूय आरोपींनी काणकोण वाठारांत वचूंक जायना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केला। दोगूय आरोपी बिल्डर निमणे वर्सभर आशिल्ले खंय ताचेर इंटरपोलान कफुसाव केला काय गोंयच्या पुलिसांनी हें अजून तरी स्पश्ट जाल्लें ना। मात कितें तरी गुडुलासाव जाला म्हणपाचें कोर्टा मुखार उक्ताडार आयला आनी क्रायम ब्रांचीचे सध्या हाशे जाला आनी पुलिसांकडेन ताचो जाप ना। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। बोगस रेशन कार्डां आळाबंद हाडपाक सरकार यत्न करता। जनगणना आनी रेशन कार्डा वयले लोकसंख्येचे तफावतीचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजेचेर नागरी पुरवण संचालक उलयली। पंचायती आनी पालिका वाठारांनी बायोमेट्रीक डेटा घेवपी केंद्रां उक्ती करून डिजिटल रेशन कार्डां करपाचें खात्यान थारायलां। कितल्याशाच रेशन कार्डवाल्यांनी तोंडच दाखोवंक नाशिल्ल्यान बार्देशांत डिजिटल रेशन कार्ड प्रकल्प फेल गेलो। आतां सुदारीत प्रकल्पाक सरकार पयशे पास करतलो म्हूण खातें रावलां। जनगणना आनी रेशन कार्डा वयल्या लोकसंख्येची तफावत प्रुडंटान एक्सपोज केल्या उपरांत नागरी पुरवण खात्यान इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डांची सुदारीत येवजण प्रुडंटाक सांगली। बोगस रेशन कार्डाचो घोळ थांबचो म्हूण खातें डिजिटल रेशन कार्ड करपाचें आसा। बार्देशांतली रेशन कार्डां डिजिटल करपाचो पायलट प्रोजेक्ट फेल जाल्या उपरांत खातें रेशन कार्डवाल्यांचो डाटा जमोवंक नवी पद्दत चालीक लावंक सोदता। बार्देशांत कितलेशाच रेशन कार्डवाल्यांनी सरकाराचे मोहिमेक प्रतिसाद दिलोच ना। त्यो फामिली गोंयांत आसात तरी काय म्हूण दुबाव। बार्देशांतलो पायलट प्रोजेक्ट कसो आशिल्लो तो पळयात। भौशीक नागरी पुरवण यंत्रणेंतल्यान रेशन कार्डवाल्या फामिलीक म्हूण 70,000 फॉर्मां वाटिल्लीं। मात डिजिटल रेशन कार्डां करपा खातीर फकत 44,000च लोक आयले। उरिल्ल्या फॉर्म घेतिल्ल्या 26,000 लोकांक सरकाराच्या प्रकल्पाचें सोयर सुद्दाक ना। कांय फामिली गोंयांत नाच, ते भायर कितल्योश्योच फामिली रेशना वयलो कोटा व्हरनात। असल्या गजालीक लागून बार्देशांत डिजिटल रेशन कार्डाचो प्रायोजीक प्रोजेक्ट फेल जालो। रेशन कार्डवाल्यांची बिनचूक म्हायती एकठांय करपाक म्हूण आतां नागरी पुरवण खात्यान सगळ्या पंचायतींनी आनी पालिका वाठारांनी खासा केंद्रां सुरू करपाचें थारायलां। तातूंत दोळे, आंगठ्याचो ठोसो आनी फामिलीची येणावळीची म्हायती एकठांय करतले।
तरीकय उरतात तांचे खातीर नागरी पुरवण खातें सगळ्या तालुक्यांनी खासा केंद्र सुरू करतले। डिजिटल रेशन कार्डां दिवंक बेगीनच सुरवात जातली म्हूण नागरी पुरवण खात्याची संचालक प्रुडंटा कडेन उलयली। रेशन कार्ड ही सेंट्रल स्कीम आसा जी फूड इश्युअन्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू द बेनिफिशरी आनी ती आमी अशें जाता की प्रत्येकाक दिवचीच पडटा। जर समजा आतां एग्जांपल दिलें की खंयचो एक भायलो मनीस हांगा आयलो आनी हांगा गोंयान रावपाक लागलो, एक 6 म्हयने रावलो, ताका ताजें रेशन कार्ड थंयचें डिलिशन जर ताणें हाडत जाल्यार हांगा आमी तांकां रेशन कार्ड इश्यू करचें पडटा। कित्याक ताजें फूड ग्रेन्स इश्युअन्स इज द मेन इश्यू हियर. सेन्सस इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी फूड ग्रेन इश्युअन्स फीज. प्रुडंटाच्या एक्सपोजेचेर नागरी पुरवण संचालकान खात्याची बाजू सांगली। भायल्या राज्यांतले लोक गोंयांत येतात तेन्ना ते मायग्रंट असले तरी केंद्राची खाद्य येवजण आनी बाकीच्या येवजण्यांचो लाव तांकां मेळचो म्हूण खंय गरजवंतांक रेशन कार्डां दिवचीच पडटात। हातूंत म्हाका कांय फॉल प्ले दिसना। म्हाका जाल्यार दिसता इट इज अ प्रोसिजरल डिले आनी दुसरें आमकां वेरिफिकेशन घेवपाकूच जाय आनी हे वॉरफुटेड बेसीस आमी करपाक जाय। प्रिपेरेशन्स आमची खंय आमी फिल्डान वचून वेरिफिकेशन करतली, पंचायत वायज वेरिफिकेशन करतली बेनिफिशरीज आनी आयडेंटिफिकेशन करतली, NSFA नॅशनल फूड सिक्युरिटी, हे काम आमी आतां मोठ्या जोरान घेवपाक जाय। इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डां करपा खातीर नागरी पुरवण खातें गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साचो आदार घेतले। मात हो प्रकल्प कोट्यांनी खर्चाचो आशिल्ल्यान तो चालीक लावंक सरकारा कडच्यान पयसो जाय। खातें ती फायल पास जातली म्हणून वाट पळयता। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी। गोंयांत येवंक दिवचो म्हणून रामसेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचो अर्ज उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान भायर मारलो। पुलिसाच्या रिपोर्टा वयल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान मुथालिकाचे अर्जाचेर निकाल दिलो। मुथालिक गोंयांत आयल्यार समाजीक तणाव उप्रासूं येता म्हणून पुलिसांनी रिपोर्ट दिला। फेब्रुवारीत देवळां आनी आश्रमांनी भोंवूंक म्हणून 10 दिसां खातीर गोंयांत प्रवेश दिवचो म्हणून मुथालिकान अर्ज घाल्लो। सरकाराच्यो अटी मान्य करपाची तयारी ताणें दाखयल्ली। रामसेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकान ताका फेब्रुवारीत गोंयांत येवंक दिवचो म्हूण केल्ली याचिका मंगळारा उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी नीला मोहनान भायर मारली। उत्तर गोंयच्या पुलिसांनी मुथालिकाक लागून उत्तर गोंयांत कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासूं शकता असो रिपोर्ट दिल्लो। जिल्लोधिकाऱ्यान तो मानून घेतलो। पणजे पोटवेंचणुकेक लागून पुलिसांनी मुथालिकाचे गोंय भोंवडेक विरोध केला। मुथालिकान फेब्रुवारीत देवळां आनी आश्रमांनी भोंवपाक म्हूण 10 दीस गोंयांत येवंक दिवचो म्हूण अर्ज केल्लो। सरकाराच्यो कसल्यो अटी आसल्यार मान्य करपाची तयारी मुथालिकान दाखयल्ली। मात जिल्लोधिकाऱ्यान ही याचिका भायर आयली। जिल्लोधिकारी म्हणटा प्रमोद मुथालिकाक वा रामसेनेच्या वावुरप्यांक गोंयांत येवंक दिल्यार गोंयचो सामाजीक एकचार आनी शांतिकाय इबाडपाक शकता। तशेंच लोकांच्या आनी पर्यटकांच्या मनात भंय उप्रासूं शकता। रामसेनेच्या मुखेल्यान फेब्रुवारीत गोंयांत आपली शाखा सुरू करपाची घोशणा केल्ली। गोंयांत पब कल्चरा आड लोकां मदीं जागृताय करतलो म्हूण मुथालिकान उलोवन दाखयल्लें। आपल्याक गोंयांत येवंक दिलो ना जाल्यार कायदेशीर मार्गान आव्हान दिवपाचे मुथालिक उलयल्लो। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। घेवया एक विराम।